पक्षाच्या संघटनात्मक कार्यात तरणाट्यांक आस्पाव घेवपाक जाय अशें आसलें तरी कांय ज्येष्ठ फुडाऱ्यांची पक्षाक गरज आसा। तांकां पक्षांत व्हडली पदाय मेळटली अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें। भाजपाच्या उत्तर गोंय जिल्लो अध्यक्ष पदार दयानंद कारबोटकर हाची बिनविरोध निवड जाली। संघटनात्मक कार्यात तरणाट्यांचो आस्पाव आसप गरजेचें अशें आसलें तरी ज्येष्ठ फुडाऱ्यांची पक्षाक गरज आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें। टूल किट बदनामी प्रकरण खंय व्हडलेशें सिरियस ना अशें सदानंद शेट तानावडे सांगता। म्हज्या कार्यकाळांत हांवें प्रदेशाध्यक्ष पदाक पुराय न्याय दिला म्हूण तानावडेचे उद्देगार। गोंयांत सध्या टूल किटाचो विशय गाजता। ह्या टूल किटा वरवीं सरकाराचो मंत्री गोंयची बदनामी करीत आशिल्ल्याची चर्चा सध्या सुरू आसा। हाचेर जेन्ना आमच्या पत्रकारान तानावडेक विचारलें तेन्ना तानावडे म्हणटा प्रकरण खंय व्हडलेशें सिरियस ना। शेनवारा फांतोडेर दिवाडे फेरी धक्क्यावयल्यान कार थेट उदकांत गेली। सुदैवान ह्या घडणुकेंत कोणाक दुखापत जावना। ह्या घडणुकेची म्हायती उजो पावलपी दळाक मेळ्ळ्या उपरांत उजो पावलपी दळाच्या जवानांनी घडणूक भार वचून कार उदकांतल्यान भायर काडली। कारीच्या ड्रायव्हराचो दोळो लागिल्ल्यान ही घडणूक घडल्या आसूं यें अशी म्हायती सुत्रांकडल्यान मेळ्ळ्या। मांडवी आनी जुवारी न्हंयतल्यान आतां रेंव काडपा खातीर पर्यावरण दाखले दिवपाचो निर्णय गोंय राज्य पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन प्राधिकरणान घेतला। प्राधिकरणाच्या फाटले बसकेंतले इतिवृत्त कायम केले उपरांत हे परवाने दितले अशी म्हायती सुत्रांकडल्यान मेळ्ळ्या। शेनवारा सकाळी फोंड्या तिस्कार वकलाच्या दुकानाक उजो लागलो। विजेचो दाब वाडून शॉर्ट सर्किट जालो देखून उजो लागलो आसूं असो मुळावो अदमास आसा। ह्या घडणुकेची म्हायती उजो पावलपी दळाक मेळ्ळ्या उपरांत उजो पावलपी दळाच्या जवानांनी उजो आटपांत हाडलो।
शेनवारा सकाळी दिल्ली भिकाजी कामा ह्या जाग्या लागसार एका भिरांकूळ अपघातात एका दादल्याक मरण आयिल्ल्याची घडणूक उक्ताडार आयल्या। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण दुचाकी आनी चारचाकी मदीं समोरासमोर टक्कर जाल्ल्यान हो अपघात घडलो। कार चलोवप्यान खंय घडणूक थळा वयल्यान पळ काडलो। दिल्ली पुलीस घटनाथळार पावले, फुडलो तपास चालू आसा। आताची बातमी ज्येष्ठ नागरिकांक खातीर। दयानंद सामाजिक सुरक्षा येवजणेचो लाव घेवपी लोकांक आतां तांच्या बँक खात्याक आधार कार्ड लिंक करप सक्तीचें केलां। बँकेत आधार लिंक केल्लें नासत जाल्यार तांकां पयशे येवपाचे बंद जातले, म्हूण समाज कल्याण खात्याचे संचालक अजित पंचवाडकर सांगता। आयचे तरणाटे देशाचे बळगे। विकसित भारत करपाक तरणाट्यांनी माय भारत ह्या पोर्टलाक भेट दिवन आपल्या उज्वल फुडारा खातीर उपलब्ध आशिल्ल्या वेगवेगळ्या संधींची म्हायती जाणून घेवची। कला, वाणिज्य, विज्ञान सोडल्यार आयज तरणाट्या पिळगे समोर हेर संधी उपलब्ध आसात। आता उठात, जागे जायात, आपले ध्येय साध्य जाल्या शिवाय थांबू नाकात, अशी उर्बा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांखळे रवींद्र भवनात स्वामी विवेकानंद जयंती निमतान आयोजित केल्ल्या युवकानंद ह्या कार्यक्रमात हाजीर आशिल्ल्या विद्यार्थ्यांक दिली। मांद्रे जुनासवाड्यावेलो लोखंडी पुलाची सामकी चवथीकाय जाल्ली आसा। ह्या पुलाक कळम आयिल्ल्यान चलून वचपा खातीर घाल्ले पत्रे लेगीत धोकादायक स्थितींत आशिल्ल्याचें दिसून आयलां। तेन्ना हातूंत लक्ष घालून बेगोबेग ह्या पुलाची दुरुस्ती करची अशी मागणी जावपाक लागल्या। गोंयचो राखणदार बोडगेश्वराची जात्रा गोंयभर फामाद। आयज बोडगेश्वर देवाचो वर्धापन दीस, फाल्यां सावन जात्रेक सुरवात जातली। आंगवणीचो देव अशी वळख आशिल्ल्या ह्या बोडगेश्वराचेर लोकांची खूब श्रद्धा आसा। गोंय तशेंच हेर राज्यांतले भावीक ह्या जात्रेक व्हड्या संख्येन हाजेरी लावन देवाचो आशिर्वाद घेतात।
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात, आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. टोकार एका रेस्टॉरंटा कुशीक गांजाचे आनीक एक रोप सापडिल्ल्यान बोवाळ पडला. फाटल्या 8 दिसांत गांजाचे रोप सापडपाची ही तिसरी घडणूक. हे विशीं म्हायती मेळटकीर गुळे वखदां विरोधी पंगडान धांव मारून रोप जप्त केलें. तशेंच तपासा खातीर मातयेचे नमुने घेतल्यात. प्रियोळाचे लोक आनी खास करून बायलां तृणमुलाच्या त्या अर्जोचे हिशोब घेवपा खातीर रावल्यात अशें म्हणून मंत्री गोविंदान दीपक ढवळीकाराच्या त्या राजकी स्टेटमेंटाक प्रत्युत्तर दिलें. दुसरे वटेन एकाच सरकारात रावून अशे तरेची राजकी स्टेटमेंटां करप योग्य न्हय अशें मंत्री गोविंदाचें म्हणणें. आलीसराक उजो लागपाच्या घडणुकांनी वाड जाल्या. शेनवारा बाळी केपें एका काजू बागायतीक उजो लागपाची घडणूक घडली. कुडचडे उजो पालोवपी दळाच्या जवानांक हाची म्हायती मेळटाच सुमार 1 वरा भितर उजो पालोवपाचो तांणी यत्न केलो. 50,000चे लुकसाण जाल्ल्याची म्हायती उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी दिल्या.
दिल्ली पोलिसांनी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठात 3 करोड मोलाची रायनोसिरसाची शिंगा बेकायदेशीरपणान विकपाचो यत्न केल्ल्यान 4 जाणांक अटक केली. हातूंत एका बिझनेसमॅनाचो लेगीत आस्पाव आशिल्ल्याचें कळटा. बिरेस्तारा जाल्ल्या एसजीपीडीएच्या बसकेत सोपोची निविदा 31 जानेवारी 2025 मेरेन काडटले. तशेंच पे पार्किंग सुरू करपाचो निर्णय बेगोबेग घेतले अशें एसजीपीडीएचो अध्यक्ष दाजी साळकार हांणी सांगले. भाजी आनी फळां विक्रेत्यांचो सोप्यान वाड जातली जाल्यार नुस्तें मार्केटाचें नूतनीकरण जातकीच हाचोय सोपो वाडयतले अशेंय तांणी ह्या वेळार सांगलें. अपघात नियंत्रणात हाडपा खातीर येरादारी पुलिशेन कुठ्ठाळे पुलाचेर आतां स्पीड कॅमेरा लायल्यात. पुलावयल्यान 60च्या स्पीडीन दुचाकी चलोवपाक मनाय आसा जाल्यार 4 चाकी 80च्या स्पीडीन चलोवपाक शकतात. चड वेगान कोण गाडयो चलयत जाल्यार तांकां थेट घराकडेन चलन पावतलें. कुठ्ठाळे पुलाचेर आशिल्ल्या वॉल्ताचेर अपघात जातात ताका लागून पुलाचेर येरादारी पुलिशेन स्पीड कॅमेरा बसयल्यात. दिवचल मायनिंग ब्लॉका खाला येवपी वेदांता कंपनीच्या मीन प्रस्नाचो फुडार आता न्यायालयाच्या निर्णयाचेर निंबून आसा. पिळगांवच्या शेतकारांनी हायकोर्टात धांव मारून वेदांता कंपनी आड याचिका दाखल केल्या. ह्या याचिकेचेर सोमारात 13 तारखेक सुनावणी जातली. मिनाची येरादारीच्या प्रस्नावयल्यान पिळगांवच्या शेतकारांनी वेदांता कंपनी आड हड्डे फुलयल्यात. 8 दिसां पयलीं मध्यानराती रस्त्याचेर देंवून पिळगांवच्या लोकांनी मिनाची येरादारी करपी ट्रक आडायल्ले. तेन्नाच्यान रातची मिनाची येरादारी बंद आसा. इसीत घालून दिल्ल्या नेमा प्रमाण मिनाची येरादारी करची अशी लोकांची मागणी आसा. फाटली साबार वर्सां सावन मडगांव वाठारांतल्या विंगड सुवातींनी तशेंच सरकारी कार्यालयांच्या भायर पार्क करून दवरिल्ल्यो पोरण्यो सरकारी गाडयांची सामकीच अवतिकाय जाल्ली आसा. ह्या गाडयांक आतां कळम येवपाक लागल्यात तशेंच तांच्या सरभोंवतणी झाडां झुडपांय वाडपाक लागल्यात. देखून ह्यो गाडयो स्क्रॅपाक काडच्यो अशी मागणी जावपाक लागल्या.
सरकारान दिल्ल्या आदेशाप्रमाण म्हापशेच्या कुचेली खडपवाडा वाठारांतली 3 बेकायदेशीर बांदकामां बार्देस प्रशासनान मातये बरवण केली. सरकाराच्या जमनीचेर अतिक्रमण करून ही घरां बांदिल्ली खंय. फाटल्या वर्सा नोव्हेंबरांत ह्या वाठारांतली सुमार 36 बांदकामां मातये बरवण केल्ली. शेनवारा सकाळी दिल्लीक भरपूर प्रमाणात धुके आणि थंडी पडिल्ली. हाका लागून लोकांक बरोच त्रास सोंसचो पडलो. चड करून गाडी चलयता आसतना मुखार कांय दिश्टी पडनाशिल्ल्यान गाडी चलोवप्यांकूय त्रास सोंसचे पडले. आसामात एका 10 वर्सां पिरायेच्या माणकुल्या भुरग्याक HMPV व्हायरसाची लागण जाल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. थंडी आनी जोर आयिल्ल्यान त्या भुरग्याक रोखडेच हॉस्पिटलांत दाखल केले. चाचणे उपरांत HMPVचो संसर्ग जाल्ल्याची म्हायती दोतोरांनी दिली. सध्या त्या भुरग्याची भलायकी स्थिर आशिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. काणकोण बस स्टँडा कुशीक बेकायदेशीरपणान उबारिल्ले गाडे पालिकेन काडले. रस्त्या कुशीक गाडे उबारिल्ल्यान येरादारी करतल्यांक त्रास जातले. तशेंच बेकायदेशीरपणान धंदे करतात म्हणून थळाव्या लोकांनी पालिके कडेन कागाळी केल्यो. ताचे उपरांत काणकोण पालिकेन ही कारवाय केली. गांव थंय खेळा मैदान जायच अशें मत भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष आनी खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी उक्तायलां. मया बाल खेळा महोत्सवात ते मुखेल सोयरे ह्या नात्यान उलयताले. आमदार प्रेमेंद्र शेट हांच्या कल्पनेंतल्यान फुडें आयिल्लो भुरग्यांचो खेळा महोत्सव शेनवारा दबाजान मनयलो. मयेच्या केळबाय वाड्यावयल्या खेळा मैदानाचेर आयोजीत केल्ल्या ह्या खेळा मेळाव्यात मये मतदारसंघातल्या 22 सरकारी मुळाव्या शाळांची मेळून 200 परस चड भुरगीं वांटेकार जाल्लीं. मेळाव्यात शिक्षकां वांगडाच पालकूय वांटेकार जाल्ले.
मकर संक्रांती म्हळ्यार सवायशीण बायलांची उमेद वाडोवपी परब. ह्या सणाची सध्या लगबग चालू आसा. मकर संक्रांती निमतान जावपी हळदी कुकूक लागपी सामानान दिवचलचो बाजार फुलून गेला. खरेदी बी सुरू जाल्या. शेती व्यवसायात आधुनिक तंत्रज्ञान आयले उपरांत पारंपरीक पद्धतीन म्हळ्यार जोत बांदून शेत करपाचो प्रकार फाटी पडला. मात दिवचलच्या मये गावात अजून हो प्रकार पळोवपाक मेळटा. मये गावचे एक शेतकरी जनार्दन कारबोटकर अजून बैलांचे जोत बांदून नांगरणी आणि मशागत करता. जनार्दन कारबोटकर हे सध्या 61 वर्साचे आसात. तांकां ल्हानपणापासून शेतां करपाची आवड. जोत बांदून शेत केल्यार मात भात बरें पिकता असो तांचो दावो आसा. 15 वर्साचो आसतना आपणे रुमडी हातात धरल्या ती अजून सोडूंक ना अशें जनार्दन कारबोटकार सांगता. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.